सगळीं उबी रावया. Sorvesporaje केल्याच देवा सासना सासनाक नोमान तुका Sorvesporaje केल्याच देवा सासना सासनाक नोमान तुका Tumbo orto Tumpo de veda Tuci moima Sogliak fangta Tumbo orto Tumpo de veda Tuci moima Sogliak fangta Sorvespora Jekeliac deva Sasna sasna ganoman tuka Sorvespora jekliac deva Sasna sasna ganoman tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस आपली मोत वापरून जायतें कितें करूंक शकता पूण ह्या सगल्यांचो दोनी देव आनी ताचे मजती विणे आमी कांयच करूंक शकना आयचो विशय सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर ताचो मोग करुया हेंच सोत समजूंक आनी जियेवंक आमकां आमंत्रण आसा आयज तरणाट्याचे सेवेक भेटयलेलो आयतार आमी मनयता तरणाट्याच्या जिवितांत देवाक किरितूच जागो आसा ताचो देव अनुभव वेगळोच आनी ती देवाक आपल्या जिवितांत किरितूच तरेन वेंगयतात ह्या देव अनुभवांतल्यान तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता जोल्मी समरमता ऑल्विन रॉड्रिगीस देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागुया देवान आमकां जायत्या देण्यांनी बोल्ला उदीक करून ताणें आमचो मोग खोरेपणी केला पूण आमी जायते फावटी देवाचो मोग करूंक फाटीं उरता देवाक आमचें काळीज मोन दिवंक आमी फाटीं उरता ह्या आनी हेर चुकीची दूख धरून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गोंय हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत भाग्यून सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमीन Somia kakutku Somia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Somia kakutku Somia kakutku
मोहिमान देवा उंचोरगी आनी शांती राजा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांडा मोहिमान देवा उंचोरगी आनी शांती राजा इष्टा संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकूत कर तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे मोहिमान देवा उंचोरगी आनी शांती राजा इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमान देवा उंचोरगी आनी शांती राजा इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया हे वेळार तुमच्यो गरजो देवा मुखार दवरात तुमच्या काळजाचे ओत्रेक देवा लागीं मागात म्हज्या जिविता पासत देवाक दिन वाचता म्हजे पासत तुमी मागचे सोर पदवेदार देवा आमच्या काकुत्सारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दुसऱ्या सुमूर्तीचे पुस्तका वेलें वाचप पोरचे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हणलें सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फरमायतां ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगळ्या तुज्या जिवितान सांबाळ तूं तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांग आंग जिवंक पावतल्यात इस्रायला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी सोंसोद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसान वाडटली अशें सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजाच्या देवान तुका बासायलां आयक इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर सगळ्या तुज्या काळसान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळसान कोचून दवर देवाचें उतोरें देवाची वडोवकार आमचो जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें कडप म्हजें कोंत म्हजो सोरबोंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां तो म्हजें कडप हांव ताका शेरोणा येतां तो म्हजें दाल म्हजो बोलिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो
ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हजे दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोर्वोंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या रासांक ताणें व्हडलें सोयत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या रासाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तेक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ते पयले यादनीक जायते जाण आसले, कारण ते मोनाक लागून तोगोन आसले. पूण जेजूक सासणाक उरता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटूच आतां आनी सदांकाल आपणा उदेशी देवा सोशी वचूंक सोदता तांकां तो तारोन दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोदी करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायादनिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरोपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशां तावन कुशीन काडलोलो, स्वर्गार परोस वयर उबारलोलो. तो हेरां यादनिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद करून एकेच पावटी केलें. समोतीन नेमलोले यादनीक सगळे अस्कोत मनीस, पूण समोती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्याक पुताक नेमता. देवाचें उतोरें. देवाची वडकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे तांय येतोले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जालें ना.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता लव ट्रायंगल त्रिकोण मोगाचो आमी जायते फावटी आयकलां जेन्ना 3 मनशां मोगान गुंतलोलीं आसता ताका लव ट्रायंगल म्हणटात. हांव तुजो मोग कोत्तां, तो आनी कोणाचो मोग कोत्ता, तो आनी कोण म्हजो मोग कोत्ता. लव ट्रायंगल त्रिकोण मोगाचो. आनी आयच्या ह्या सेवा धर्मान आमकां होच लव ट्रायंगल दिश्टी पडटा. देव आमचो मोग कोत्ता, आमी पेल्याचो करूंक जाय आनी आमी आमचोच करूंक जाय. 3 मनशां मदें हो मोगाचो त्रिकोण लव ट्रायंगल. जेन्ना इज्रायल पोरसां निर्वाशी कशी गेल्ली तेन्ना शेकी पर्शियन किंग सायरस हो पेर्सियोचो राजा सायरस तांकां परत धाडटा. हो राजा तांकां आपल्या दोळ्यायेन परत धाडटा. पूण ताच्याच दोलबारान घडलेली ही एक घडणी. जेन्ना सायरस राजान एका किंगडमाचेर एका राज्याचेर आपलें स्थापीत केल्लें तेन्ना त्या राज्याचो राजकुंवर ताची पोतीन आनी ताची भुरगीं द प्रिन्स हीज वायफ एंड चिल्ड्रन तांकां सगल्यांक ताचे मुखार ताच्या तोंबून हाडटात आनी तांची जोडटी करपाक ताचे मुखार पर्शियाचो राजा सायरसा मुखार तांकां दवरता. आनी सायरस त्या राजकुंवरा कडेन अशें विचारता, आतां म्हाका सांग, तुका तर हांवें सोडलो जाल्यार तूं म्हाका कितें दितलोय? तेन्ना तो राजकुंवर म्हणटा, म्हाका सोडलो जाल्यार म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो हांव तुका दितलो. सायरसान म्हणलें, बरें आसा, हांवें तुज्या भुरग्यांक सोडलो जाल्यार तूं म्हाका कितें दितलोय? आनी तो राजकुंवर जबाब दिता, म्हज्या भुरग्यांक सोडलोय जाल्यार म्हजे लागीं आसा तितलें वॉट एवर आय पोजेस इज योर्स. म्हजे लागीं आसा तितलें तुका दितलो. आनी राजान ताका परत विचारलें, हांवें तुजे पोतिनीक तुजे बायलेक सोडली जाल्यार तूं म्हाका कितें दितलोय? आनी तो राजकुंवर आपल्या पोतिनीचेर आपल्या मोगाचेर नदर मारता आनी राजाक सांगता, तुवें तर तिका सोडली जाल्यार म्हजो जीवच तुका दितलो. तो राजा इतलो खुशाल जाता की तो ताच्या आख्ख्या कुटुंबाक वचूंक दिता, सोडटा. आनी ती गेल्या उपरांत तो कुंवर आपले पोतिनीक विचारता, तो पर्शियन किंग सायरस तो बरो आसलो न्हू, तुका कसो लागलो? तेन्ना ताचे पोतिनीन सांगलें, हांवें ताका पळोवंकूच ना सारको. राजकुंवर ताका विचारता, जाल्यार तूं कोणाक पळयतालें? तुजी नदर कोणाचेर आसली? तेन्ना ती ताका असो जबाब दिता, म्हजी नदर म्हजे पासत आपलो जीव दितेल्याचेर आसली. माय गेज वॉज अपॉन द वन हू लव्ड मी एंड वूड गिव हीज लायफ फॉर मी. हो मोगाचो त्रिकोण तांचे मदें आसलो. हो मोग तांचे मदें घुंवतालो. आयच्या वाचपांतल्यान आमकां होच मोग घुंवता तो दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपान दुसरे सुमतीच्या पुस्तकान आमकां खबर मेळटा, देव मोइसेसाक सांगता, म्हजी आज्ञा म्हजे पोरजेक कळय. आनी मोइसेस देवाच्यो आज्ञा देवाचे कायदे पोरजेक समजायता. बारीकसाणेन तो देवाची आज्ञा तांकां कळयता. शेमा इज्रायल, आयक इज्रायला, ओ लिसन इज्रायल आमी म्हणटा जुदेवांचें मुखेल मागणें. तें तो तांकां सांगता, एकल्याच सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. हें सगलें सांगता.
तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. कित्याक देवान आपणेच आपले पोरजेचो मोग केलो. देखून देवान आपले पोरजे लागीं कोरार केलो. आनी कोरार कितें? हांव तुजो देव, तुमी म्हजी पोरजां, हांव तुजो, तूं म्हजी. हे मोगाची बासावणी, मोगाचो कोरार देव आपले पोरजे लागीं कोत्ता. आनी पोरजेन ह्या मोगाक हो मोग दाखोवंक देवाच्यो आज्ञा, देवाचे कायदे पाळूंक जाय आसले. हांव तुजो देव, तुमी म्हजी पोरजां, म्हजे कायदे सांबाळात. देखून हो मोग आमकां देवाचो आपले पोरजे सोवें, पोरजेचो देवाच्या कायद्या सोवें आनी परत देवा सोवें, हो मोगाचो त्रिकोण, लव ट्रायंगल आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां खबर मेळटा जुदेवांचो मोग देवाच्या कायद्या सोवें. परत तोच उगडास तो बरयणार कोत्ता. देवाचे कायदे सांबाळूंक जाय देवाचो मोग करतलो जाल्यार. पूण हो मोग कसो वाडटलो? ही चीट हेब्रेवांक कित्याक बरयल्ली? हेब्रेवकारांक ही चीट कित्याक बरयल्ली? नवेच क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव लोक आपलो धर्म सोडून क्रिस्ती जाल्लो तेन्ना धर्माचें नांव पासून तांकां खबर नासली. धर्माची खुणां खुरीस पासून नासलो. तेन्ना तो जुदेव लोक उगडास कोत्तालो, काय बरे आमचे कायदे आसले, आमचे यादनीक आसले, आमचे मंदीर आसले, काय बरे आमी हे सगळे कायदे पाळटाले. आतां आमचे लागीं कांयच ना. नवो धर्म, नवी आज्ञा, यादनीक पासून आमचे लागीं ना. चाली रिती आमच्यांनी पाळूंक जायना. तेन्ना हो बरयणार हेब्रेवकारांक बरोवन, त्या जुदेवांक बरोवन सांगता, आमचो एकूच महायादनीक तो जेजू क्रिस्त. आनी तो दुसऱ्या यादनिकां परस उंचलो व्हरतो कित्याक? जुदेवांच्या यादनिकां परस तो म्हत्व कित्याक? वाय ही इज मोर इम्पॉर्टंट देन दी ऑल दी अदर प्रिस्ट्स एंड हाय प्रिस्ट्स. 3 कारणांक लागून तो सांगता. पयले सुवातेर तो यादनीक केन्नाच सोंपचो ना. आदले यादनीक मरोन गेले, पूण जेजू मरोन वचूंक ना. तो आसा आनी सदांच आसतलो सासनाच्या सासनाक यादनीक. एक यादनीक मेल्या उपरांत दुसरो यादनीक येता. आमी जाणा आमी यादनीक गेल्या उपरांत दुसरो यादनीक येतलो आनी हें चालूच उरतलें. पूण जेजू ताका रिप्लेसमेंट ना. ही इज अ प्रिस्ट फॉर एवर. दुसरें कारण, तेन्ना यादनीक आपल्या पातकांक लागून बलिदान भेटयताले. जानवराचें रगत वारयताले आपल्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. जेजू हो नवो यादनीक, ताका आनी दुसरें बलिदान भेटोवची गरज ना. तो आपुणूच बली जालो सासनाच्या सासनाक. ही वूड नॉट ऑफर एनी सॅक्रिफायस फॉर हीज ओन सीन बिकॉज ही वॉज विदाउट सीन. पातकावीण तो आसलो. आनी तिसरें कारण, तेन्ना यादनीक मागताले कुळांतले, लेवीच्या कुळांतले यादनीक, तांकां महायादनीक मागतालो. आमकां जे परी बिस्म साहेब यादनीक करता ते भाशेन यादनिकांक मागताले. पूण हो नवो यादनीक जेजू, ताका आनी कोण मागचो ना. ताका देव आपूण विचून काडटा, आपूण संस्कारता आनी धाडटा. अ प्रिस्ट अनॉयंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां होच मोग दिसती पडटा. जसो हेब्रेवकारांक देवाचो मोग जेजू सोवें, जेजूचो मोग आपले पोरजे सोवें. शुभ वर्तमानान आमकां तो धर्मशास्त्री येता आनी जेजू लागीं प्रश्न विचारता. कसलो प्रश्न? धर्मा विशीं प्रश्न. कोण विचारता? धर्मशास्त्री. धर्मशास्त्री म्हळ्यार धर्मा विशीं उत्तम गिन्यान आसलेलो. धर्माची शिकवण तो दुसऱ्यांक दितालो. ही वॉज एक्सपर्ट इन लॉ. धर्मा विशीं जो सगळें जाणा आसलो
तो जेजू लागीं नेणारा भाशेन विचारता सगळ्यान उंचलो पयलो व्हरतो कायदो खंयचो ह्या धर्मशास्त्राक खबर नासली आसली पूण जेजूक टेस्ट करपाक जेजूक फासान घालपाक हो प्रश्न विचारता आनी जेजू ताका स्पश्टपणी सांगता आनी जेजू कितें सांगता जेजू उगडास कोत्ता आयच्या पयल्या वाचपाचो पयलो कायदो तो हो शेमा इज्रायल आयक इज्रायला ओ लिसन इज्रायल एकल्याच तुज्या सर्वेस्परा देवाचो तुज्या काळजान तुज्या ओतम्यान तुज्या बोळान मोग करचो ही पयली आज्ञा आनी दुसरी एक आसा तूं जो कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो ही खंयची आयली ही जेजू नवी घडली काय ना ही नवी आज्ञा न्हू ही आज्ञा लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान आमकां मेळटा 19व्या वळीन 18व्या आवेस्वरान ही आज्ञा आदल्या कोरारानूच आसा तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो नवेपण जेजून कितें केलें ह्यो 2 आज्ञा बाराबर एकठांय हाडल्यो हें जेजूचें नवेपण ही नवी आज्ञा देवाचो मोग तुजो मोग आनी पेल्याचो मोग हो मोगाचो त्रिकोण जेजू घडटा लव ट्रायंगल तुवें देवान तुजो मोग केला तसो देवाचो कर देवान मनशाक रोचलाय देखून दुसऱ्याचो मोग कर आनी देवान तुका आपल्या सारको रोचला देखून तुजोच मोग कर मोगाचो त्रिकोण तर आमी आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवया पयले सुवातेर देवाचो मोग आमी करूंक गरज आनी हो मोग आमी देवाचो कसो कोत्तले देवान आमकां कोरार दिल्लो देवान मोगान कोरार केलो हांव तुजो देव तुमी म्हजी पोरजा हो मोगाचो कोरार जे आमी जायते पावटी 2 मोगयां अशीं उलयता आय एम योर्स यू आर मायन वी बोथ बिलोंग टू इच अदर हो आमचे मोदें मोग होसलोच मोग आमी देवाचो करूंक गरज आमी जायते पावटी म्हणटा आय डू एनीथींग फॉर यू फॉर माय लव 7 समुंदर पार आय वील कम फॉर यू तुज्या मोगा पासत हांव कितेंय करूंक तयार हें तर आमी मनशाक म्हणटा जाल्यार म्हाका रोचतेल्या देवाचो हांवें असोच मोग करूंक फावना सोम्या तूं म्हजो हांव तुजो आनी आमी कशें कोत्तले आमी मागण्या वरवीं आमचो वेळ देवाक दिवं ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताच्यो आज्ञा एकूच तुमचे मुखार दवरता सोत मानता 10 मानामेंत ही आमची खोलायन दोतोन मुळावी दोतोन आमी जाणां जावंक गरज आयज जायते पावटी जावं ती क्रिजमांक वो काजाराचे तयारी घेतना जायते पावटी दूख भोगता सोत मानता येयना 10 मानामेंत येयना पयलोच येयना उगडास ना आमकां तर देवाची आज्ञा खबर ना त्यो पाळटले हांव कशीं आमकां तर आमचो मोग करतलो कोण तो खबर ना जाल्यार मोग करतले हांव कशीं 10 मानामेंत पयले 3 देवाचे आनी उरलोले मनशाचे देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे कायदे ह्यो आज्ञा तर आमी जाणात जाल्यार देवाच्या मोगान आमी ओदीक पडूंक शकतले ओदीक देवाचो मोग करूंक शकतले 10 मानामेंत आमी जाणा जावंक वावरुया तुमी तुमकांच विचारात जाणात उगडास आसा 7वो खंयचो 8वो खंयचो 5वो खंयचो बरे भाशेन आमी ते शिकुया दुसरे सुवातेर पेल्याचो मोग आमी करूंक गरज एक बरयणार अशें म्हणटा इफ यू कॅनॉट लव अ विजिबल पर्सन हाव वील यू लव एन इनविजिबल गॉड दिसतो मनीस तो तुज्यान मोग करूंक नेजो जाल्यार दिसना त्या देवाचो तूं मोग कसो करूंक पावतलो पूण हांवें हो मोग कसो करचो खालतीकायेन हांवें तो मोग करूंक जाय ओदी करून बोगसोण्याचें मन आमी आपणावंक जाय जायते पावटी आमी चुकता
एकामेकाक दुखयता आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड द रिलेशनशीप. असल्या वेळार आमी बोगसोणें दिवंक आनी मागूंक शिकूंक जाय, कित्याक आमच्या सोम्यानूच आमकां शिकयलां. बापा तांकां बोगूस तीं कितें करतात ती नकळो. बोगसोण्याचें मन आमी आपणावया. जाता तितलो वेळ दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. ओदीक करून दुसरो जेन्ना गरजेक सांपडटा तेन्ना तांच्या आदाराक पावुया. कित्याक तुवें कोणाचे गरजेक पावल्लो तो उपकार तो मनीस केन्नाच विसरचो ना. वील ऑलवेज बी ग्रेटफूल एंड थँकफूल टू यू. म्हजे गरजेक पावलो तो देवा सारको तो म्हाका पावलो हें तो सदांच आपल्या मनान दवरतलो. तो दुसऱ्यांक सगळें आमी पावुया. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना ओदी करून दुसऱ्यां पासत आमी मागुया. लेट अस प्रे फॉर ईच अदर. आनी शेवटाक जेन्ना आमी दुसऱ्या सगळें मागता तेन्ना आमी हें जाणा जावंक गरज आमी एकामेकां सोवें एकामेकां मोदें ओदीक व्हड अंतरां करूंक फावना. वी शूड नॉट बिल्ड वॉल्स बिटवीन ईच अदर and break the bridges. Rather than we should reduce the walls and build the bridges. दुसऱ्या सोबे आमी संबंद बांदूंक जाय. आयज आमी पळयता जायते संबंद तुट्टात. आमी लोकांक पयस कोत्ता, धांवडायता. आमकां कोण नाका जाता, तूं नाका, पयस आमी दुखोलता. असल्या वेळार आमी असले संबंद जोडूंक जाय. आयज पाप साहेब तेंच आमकां शिकयता. दुसऱ्या धर्मा मदें आमच्याच दुसऱ्या क्रिस्ती भावना मदें आमी संबंद जोडूंक वावरूंक जाय. तांकां आमी लागीं हाडूंक वावरूंक जाय. देखून एक अशी म्हणणी आसा, सर्गींची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान वेता. देखून तुका तो स्वर्गार वचूंक जाय, शेजाराच्या दारांतल्यान आंगणांतल्यान तुवें वेचें पडटलें. शेजारी तर नाका जाल्यार स्वर्गूय तुका नाका जातलो. आनी शेवटाक आपल्याच जिवाचो आमी मोग करूंक जाय. हांवें जेन्ना अशें एकट्या म्हज्या इश्टाक म्हणलें, टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, लव युअर सेल्फ, यू आर प्रेशियस, यू आर युनीक. तेन्ना म्हाका ताणें विचारलें, इज इट नॉट सेल्फीश आय शूड लव माय सेल्फ? हांवें म्हणलें ना, इट इज नॉट. कित्याक देवान तुका रचला कसो, आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो तो देवान तुका रचला. जाल्यार तुवें तुजो मोग करूंक जाय. कित्याक देवान तुका इतल्या मोगान रचला जाल्यार तूं तुजो मोग करचो नाय. तुवें हे तुजे रचनेचो, देवाचे रचनेचो तुकाच तुवें मोग करूंक जाय, तुजो सांबाळ करूंक जाय. आनी हो नियाळ आयचो कोत्ताना म्हाका म्हजी नदर जेन्ना हांव हे फिरगोजीन पयलोच आयलो तेन्ना आमच्या देव संदेशकारांनी एक म्हाका टोकन दिलो, एक वणटीर लावपाचो एक वॉल हँगींग, आनी तातूंत फुलां आसलीं, बास्केट, आनी ताचेर अशीं उतरां बरयल्लीं, यू आर गॉड्स मास्टरपीस. एफेसकारांक बरयले चिटीन 2 वोड, यू आर गॉड्स मास्टरपीस. तूं मोलादीक, you are precious, you are unique, love yourself. Why? Not because you are selfish, because God has created you. हेंच करूंक आमकां तोच जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. आपलो मोग आमचे सोवें दाखोवंक, तर आमी आमचो मोग ताचे सोवें, ताच्या आज्ञा सोवें दाखोवंक वावरुया. आनी हो मोगाचो त्रिकोण आमी परत घडोवया. देवा सोवें मोगाचो आमी हो कोरार परत नवसरूंक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार खोलायेन आनी खऱ्या भावार्थान आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी सांबाळलो आंकवार मरे थंय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कोर्सा सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोतमांतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी मदवाशांनी जे देवा बापाचें बरेपण आपल्या जिवितांत अनुभवलां तांची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आय बापा. देव बाप आमकां जण एकल्यांक नांवान वळखता आमचो जण एकल्याचो तो मोग करता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गवाय जावं देवाचें राज बांदूंक आपयता. तांणी उदार मनान हें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आय बापा. दिसपट्टी आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे बेटेन भक्तीन वांटो घेवन बापाच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडोवन वचोंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आय बापा. आयच्या समाजांत तरणाटी बरें तें विंचून काडूंक न्हय बगर कुशालकाय दितल्यो वस्तू आपणावंक प्रयत्न करतात. आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितीन चतूर रावूंक आनी वायटाक पाट करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आय बापा. आयज आमचो पादकूर फादर ब्लेज आपलो जल्माचो दीस संभरमता. यादनीक कसो देवाच्या मळ्यांत जायतो बरो वावतो करता ताचेर ताच्या वावराचेर आनी कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आय बापा. भो दयाळ बापा तुज्या पोरजेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाऊ भयणीचो राग दोन आसाय ही भेटोवनी नामाक तुका हांगास दवर तुजी दानाय पयली शांती करूंक दवर माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान विंगून म्हजी वोपणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगून म्हजी वोपणी करूंक येता. उबी रावया. म्हज्या भयणी भावानो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखनी मोहिमेक आमच्यानी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार चोडूं तिका लागून तुजे सुबाम काकोतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता.
तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बारतां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. उयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 normaranco sorvisportum, sorgani संसार बोलल्यात तुझ्या वैभवा. उंचुरगी तुका सोय सोय, उंचुरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचुरगी तुका सोय सोय, उंचुरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगो तूं या. सोम्याची आमी उंडो कातां आनी हे काल्सींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजी मोरोग पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेत सोगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो जल्म दीस समरुमता ऑलवीन तशेंच हेरांची तूं काकूत कर म्हूण तुजे लागीं मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी सर काडीं तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमीन. आमच्या सोडवणारान आमकां मोगान मागणें शिकयलां. तेंच मागणें त्याच मोगान आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तुजींच आमी तुज्यान रावची. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय
도소직함에 가서 아미야다모 고쳐 iktuji adanya angka duwe am tomo kilo doso te kame ka to amiyatamo kuto iktuji adanya angka duwe am tomo kilo doso te kame kato amiyatamo kuto iktuji adanya duwe am tomo kilo doso te kame kato amiyatamo kuto Bapat mo ganto cieloi Tacewa tenia soda paru Amin tu janjieto liao Tu jiatnya toshits paru iktuji adanya angka duwe am tomo kilo doso te kame kato amiyatamo kurto आत्मीक कुमन्यावां खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडी तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सुजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आखोच तुका एकवडटां तुजी कूडसून केदींच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया
सोर पदवेदार आनी दोयाळ बापा, तुजें देवीक बोळ आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक पोरचोड अशें कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरलें. तातूंत बासायल्लें स्वर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. इगोजेच्यो कळोवण्यो. कालच्या दिसा इगोजेची सफाई केल्या बुतिकास आनी कोलदें ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा इगोजेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता सेंट्रल हॉर्ता आनी कोलमो रोड ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां. गेल्ल्या आयताराक धोरणदान जालां 59,455. आयज आयतार फिरगोस गौडीक सभेच्या वांगड्यांक जमात सकाळीं 11:15 वाजता इगोर्जेन. आयज ओयतुंब्र म्हयन्याचो निमाणो दीस जाल्ल्यान फिरगोस तरणाटीं बरोबर येवन तेर्साच्या मागण्यांत वांटो घेतली सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशस हॉलान. फुडल्या सोनवारा वेदी सेवकांक जमात सांजे 4 वाजता कार्डिनल ग्रेशस हॉलान. नोव्हेंब्राचे पयलेर सगळ्या सांता भक्तांची दबाजीक परब इगोर्जेन मिसा हे पोरी सकाळीं 6, 7 आनी 8 वाजता. नोव्हेंब्राचे पयलेर सेमेतेरीन सांजेचें प्रार्थन सांजे 6 वाजता. नोव्हेंब्राचे दुसरेर सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास इगोर्जेन मिसा हे पोरी सकाळीं 5:15. मागीर 6:30 हें मीस सेमेतोरीन जातलें. मागीर 8 इगोर्जेन 9:15 आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. त्या दिसा सगळ्या कॉपेलांनी मिसां आसतलीं. कोलदें 8 वाजता, मांडोपा 8 वाजता, फ्रादिलें 8, सिंकेटी 8, दियालगोन 7:45 आनी शिरवोडे 8:30 वाजता. नोव्हेंब्राचे दुसरेर मेल्ल्यांचो उगडास करतना सेमितेरीन प्लास्टीक तशेंच ग्लास कॅन्डल्स वापरच्यो न्हय. कित्याक ग्लास कट करतना ते मिशीन लायतना ते ग्लास फुट्टात मागीर उसळटात. ताका लागून ग्लास आनी प्लास्टीक घालचें न्हू. तेच बरोबर सेमितेरीन मिसांत सगळ्यांनी सुरक्षीतपणे वांटो घेवन कोंडाशी वाती मिसा आदीं पेटोवच्यो न्हय पूण मिसा उपरांत मागीर पेटोवच्यो. कित्याक मागीर कितेंय जावंक जाता. ताका लागून मीस जाल्या उपरांत मागीर वाती पेटोवंक जाता. जी कोण कॉन्फ्रारिया वरवीं कॉन्फ्रारिया नवी वांगडी जावंक सोदतात तांणी नोव्हेंब्राचे 3 पर्यंत ऑफिसांत येवन आपलें नांव बरोवचें. जी कोण जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च म्हयन्यान लग्न जावचें आसा तांकां शिकवण आसतली 2 नोव्हेंब्राचे सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशस हॉलान. पयलो कुमन्यांव घेतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसतली रोजरी हॉलांत नोव्हेंब्राचे 7 सकाळीं 10 वाजता. येता त्या आयतारा दनपारच्या 12:30 वाजता रुजाय सायबिणीचे पोरबेक आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालून सुरवात दिता. नोव्हेंब्राचे 8 ते 16 आमची नोवेना आनी 17 आमची परब. नोवेनाच्या मिसांचो वेळ सकाळीं 5:15, 6:30, 7:45, 9 आनी सांजे 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार बोजोवन आनी तेर्साचें मागणें आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाचें मीस. नोवेनाक आनी परबेक वाचप्यांचे तयारेचो दीस आनी वेळ हे परी नोव्हेंब्राचे 3 5:30 वाजता फर्स्ट आनी सेकंड नोविना. नोव्हेंब्राचे 4 4 वाजता थर्ड आनी फोर्थ नोविना. नोव्हेंब्राचे 5
5:30 वाजता. 5th आणि 6th नोविना नोव्हेंबराचे 26 5:30 वाजता. 7th, 8th आणि 9th नोविना नोव्हेंबराचे 7 4 वाजता. पोरबेची तयारी कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान जातली. जी कोण मिसा भेटेन देवाचें उतर परगोडटात आनी सेवा धरून वाचतात, तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी सेवा धरून वाचूंक आसात, तांकां शिबीर आसतलें नोव्हेंबराचे 4 ब्रेस्तार सांजे 5:30 वाजता रोजरी हॉलांत. तरणाट्यांनी हे शिबिरांत वांटो घेवचो. रुजाय सायबीण आमच्या फिरगोजेच्या आस्कारिणीच्या परबे निमतान आमी नोव्हेंबराचे 4 ब्रेस्तार दिसा सकाळीं 9 वाजता आमच्या इगोर्जेची आनी इगोर्जेच्या आंगणाची साफाई कोत्ताल्या. जाता तितल्यांनी वावराच्यो वस्तू घेवन ह्या दिसा आपलो आदार दिवंक आनी इगोर्जेची सगळी साफाई करूंक येवचें. ह्या दिसांनी आमचे इगोर्जेचे तशेंच सिमितेरीचो पेंटींग आनी वॉटरप्रुफींग वावर चलता आनी ताचो खर्च सुमार 11 लाख जाता. उदारपणान ह्या वावराक तुमचो दुडवांचो आदार आमी खालतिकायेन मागता आनी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. लग्नाच्यो चिटी काजार जावंक फुडें सरला केविन आग्नेलो फेर्नांदीस, आंकवार पूत आंद्रे फ्रांसिस्को फेर्नांदीस आनी विन्सेंतीन पेरपेचुआ सोकोरो रॉड्रिगीस रावता बेनावली आनी चेल्सिया फेर्नांडीस आंकवार्दू, सांतोलिनो फेर्नांडीस आनी सेलिना फेर्नांडीस रावता कोल्दे नावेली. कापिस्त्रानो ग्रेशियस आंकवार पूत आंतोनियो ग्रेशियस आनी सांताना ग्रेशियस रावता आगासाई आनी जेनेफा एफेस कोलासो आंकवार्दू सोकोरो कोलासो आनी एमेर्सियाना डिसिल्वा रावता दावोली नावेली. नोलन मिलरॉय फेर्नांडीस आंकवार पूत गाब्रियल सेबास्टियान इदालिनो फेर्नांडीस आनी मेरी मेल्बा डिसिल्वा ई फेर्नांदीस रावता शिरवोडे नावेली आनी मेलिसा पेरेरा आंकवार्दू जुसे डेविड पेरेरा आनी मेरी पेरेरा रावता शिरवोडे नावेली. वर्नन रोजारियो कामिलो आंकवार पूत जुसे कामिलो आनी वेरोनिका दोमेतिल्दा कामिलो रावता दावोर्ली नावेली आनी बेलोनिया सास्किया पेरीस आंकवार्दू लुईस FAF पेरीस आनी मारिया दो कार्मो क्रुझिनिया पेरेरा नेटो रावता पोंडा सांताक्रूज. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार कळोवन दिवचो कायदो आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हो मोगा सोत्रे कोण घडूंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मायेका कोतीन गे बोल्लोली राणी तूं स्वर्गा संवसाराची सोदांच्या मोगान लासतली साडूना कामाई मोगाची पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपा पाव माये यो माये घे आमकां तुझ्या गोपा.